विसा उपरांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया खेळा मळावल्यो खबरो. गोंयांत देशांतली सगळ्यात बरी युवा फुटबॉल उदरगत कार्यावळ चलता अशें आदलो ऑलिंपियन फुटबॉलर फॉर्च्युनाट फ्रांको म्हणटा. हेर राज्यांनी गोंयकडच्यान शिकपा सारकें खूब आसा. देशाक उंचेल्या पांवड्यार पावोवपाची भावना ह्या उदेंत्या खेळगड्यांनी दवरल्यार जागतीक पांवड्यार भारत फुटबॉलांत नांव जोडपाक शकतलो अशें फॉर्च्युनाट म्हणटा. गोंयांत फुटबॉलाच्या मळार तरणाट्यांचो विकास करपाच्यो बऱ्यो येवजण्यो आसात. देशान खंयच्याय राज्यान अशें जायना अशें आदलो फुटबॉल खेळगडो फॉर्च्युनातो म्हणटा. GFAन बऱ्यापैकी वावर केला आनी हालींच ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल फेडरेशनाचो नॉर्मन बोर्डमॅनान शिकयल्ल्या तंत्रांतल्यान तरणाट्या कोचांक बरोच फायदो जाला. राज्यान वेगवेगळ्या भागांत हे कोच तरणाट्या खेळगड्यांच्या खेळा तंत्राचेर काम करतात म्हणून गोंयचे तरणाटे फुटबॉल मळार बरी कामगिरी दाखोवंक शकता. फॉर्च्युनाताक हाचो अभिमान दिसता. Goa is the only state, I can say, only state that has got its youth development program online. Now, how you improvise? You've got the blueprint of every 14, under 14, under 16, under 18. They may not be functioning as well as, Celtic club or something. But then we have to make ourselves work on. You have a blueprint. This is the only. Tell me which other states that have got. No other state have got a program youth development program like Goa. Nobody else. Nobody has it. हालींचे राष्ट्रीय खेळगडे चड पयशा फाटल्यान धावूंक लागिल्ल्यान देशा खातीर जीव तोडून खेळ करप जायना अशें फॉर्च्युनाताक दिसता. Where do you see football today? So where do you see football going today in Goa? Yeah, the guidelines are very, very clear. If you follow those guidelines, you can surely make it to the top. It is up to every individual to follow that path that is set to you. So it all depends on us, on the players. How you are going to putting the nation on top. I have to reach there. Set an objective. That is my objective. Once you as an individual sets an objective to represent Olympic, automatically your standard will improve. No? I have to work hard. पणजेच्यान आमचो खेळा खबराकार निखिल परेरा आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार. अंदू वर्साचो प्लेयर ऑफ द इयर म्हणून भारताचो फॉरवर्ड सुनील छेत्रीक वेंचून काडला. ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाचे इनाम म्हणून 2 लाख रुपया आणि चांदीचे मानचिन्ह भेटयतात. सुनील छेत्री ह्या वर्सा बऱ्या फॉर्मान आसा. 2011 ताणें 17 आंतरराष्ट्रीय मॅचीत वट्ट 13 गोल मारल्यात. आय लिगात चिराग युनायटेडाक खेळतना छेत्रीन आपल्या क्लबा खातीर 7 गोल मारले. जाल्यार सध्या मोहन बागानान खेळतना ताणें 4 गोल केल्यात. हालींच जाल्यार सॅफ कप सर्तींतलो तो सगळ्यात बरो खेळगडो थारिल्लो. छेत्रीक ह्या वर्साचो अर्जून पुरस्कारूय मेळ्ळा. छेत्री पेडी AIFFचो पुरस्कार ह्या खेळगड्यांक मेळ्ळा. 1992 IM विजयन, 1993 VP सातयान, 1994 जो पॉल आचेरी, 1995 बायचुंग भुतिया, 1996 ब्रुनो कुतिनो, 1997 IM विजयन, 2000 IM विजयन, 2001 जो पॉल आचेरी, 2002 दीपक मॉडल, 2003 तोंबा सिंग, 2004 S व्यंकटेश, 2005 क्लायमॅक्स लॉरेन्स, 2007 सूरकुमार सिंग, 2007 सुनील छेत्री, 2008 भाईचुंग भुतिया, 2009 सुब्रता पॉल, 2010 गौरमांगी सिंग. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया. आणि इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.